नमस्कार. दनपारच्या खबरांत साहिल नारोकराचे उकार. खबरो विस्तारान. कोटा विधीन कोटा लागू करतलो जाल्यार नवो आनी योग्य सर्वे जावपाक जाय. मंत्री सुभाष फळदेसायची जाप. 2027 जावपी सर्वे वेल्यानूच भंडारी समाज आनी ओबीसी समाजाची कोटा संबंधीची मागणी पुराय जातली. 19% वेल्यान 27% आरक्षण करपी भाजप सरकार म्हूण मुख्यमंत्री विजयाची जाप. ओबीसी खातीरचे राखीव जॉब भरिनात म्हूण विजयाचो प्रस्न. भंडारी समाजाक अशें दिसता की हो 27% जो हे सर्वेन हाडला हो फिगरूच पयलो सारको ना आनी तांकां आनी 18 जाती बरोबर क्लब करप म्हळ्यार तांचेर अन्याय जावप हो भंडारी समाजाचो स्टँड आसा. सो तांचो डिमांड आहा स्पीकर सर की कोटा विदीन कोटा म्हळ्यार कोटा भंडारी समाजाक 27% ओबीसीचो सेपरेट कोटा दिवचो. स्पीकर सर आता ह्या समाजाक 3 असोसिएशनां आसा आनी ताजे लिडर व्हडले व्हडले हांगा पसून आसात. स्पीकर सर हे तिनूय असोसिएशनां तुमच्याच वेळार जाली. एक असोसिएशन आहा ते फुटून 3 जाली. आता 3 जावन तांचे समाजाक न्याय मेळ्ळो काय कितें हो प्रश्न आहा स्पीकर सर. सो हांव मागता की तुमी ह्या असोसिएशनांक कॉन्फिडन्सान घेतले इन मॉनिटरींग द रिजर्वेशन रोस्टर ऑर डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन की तरणाट्यांक जांकां नोकऱ्यो जाय की बाबा ही नोकरी आसा म्हणून सांगपाक हे डिसेमिनेट करपाक तुमी तांचो हेल्प घेतले काय तुमी ब्रिटिशा भशेन डिवायड एंड रूलच करतले. विदीन कोटा हे आतून पर्यंत आमचे कडेन कशें हे आयलेच ना. दुसरी गजाल आसा की कोटा विदीन कोटा जाय जाल्यार एक परिपूर्ण सर्वे सेन्सस हो परत एक फावटी येतलो. 1-2 वर्सांनी येवनी. हे कोटा विरुद्ध कोटा आमी जर परत झगडी लागपाक गेले जाय जाल्यार खुबशे मोठ्या प्रमाणान ताजेर बहस जातली. कारण आमकां अजून पर्यंत एक्झॅक्टली खंयच्या पोट जातीची कितली लोकसंख्या आसा, पॉप्युलेशन आसा हे आतां पर्यंत त्या निष्कर्शा पर्यंत आमी पावले ना. जेन्ना की सर्वे चुकल्या नवी करपाक कित्याक सर थोड्या जाणांक दिसता की आपुणूच खंयच्या तरी एखाद्या समाजाचो कैवारी बीन म्हणून सर हांव स्पेसिफिकली सांगपाक सोदता सर्वे खंयसरूच हो 12 केल्लो सर्वे सर कोणाक विजय सरदेसायच उरतलो स्पीकर सर हांव लग्नूय जाल्लो आहा. सो म्हाका हांव चेंज करना सर हांगासर कशें आसा तर तेणी सांगला की खंयच्याच समाजा कडल्यानय बी अशी मागणी अजून सरकारा कडेन येवंक ना. हांव करता मरे सर फुडलो सर्वे 2027 जातलो ताज्या उपरांत ह्या पयलीं सरकार विचार करतले. ओल्ड गोंयच्या कथीत बेकायदेशीर बंगल्याचेर सरकार कारवाय करतलो काय ना म्हूण विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान इशू केल्लो. समाज कल्याण खात्याक हेर खात्याचे वग्गीच विशय काडून इशू करतात म्हूण मंत्री सुभाषची विरोधकांचेर टिका. विशय न्यायालयांत प्रलंबीत आसतना खात्या कडेन असंबंदीत प्रश्न म्हूण सरकाराची भूमिका. बोवाळाक लागून कामकाज स्थगीत. Since the Old Goa Church is designated as the World Heritage Site under UNESCO, whether the government has taken any precaution to safeguard the same? Under the jurisdiction of Archaeological Survey of India and the Goa Circle, जे monuments आमकां थंय आसात ते one is Basilica of Bom Jesus, दुसरी आसा ती Saint Cathedral, तिसरी आसा ती Church and Convent of Saint Francis of Assisi, Church of Saint Augustine, चौथे, आणि पाचवी आसा ते Church of Lady of Rosary, सिक्स्थ आसा ते Chapel of Saint Catherine, आणि सेवेंथ आसा ते Chapel of Saint Cajetan. There are 21 centrally protected monument sites of natural importance under the ASI in Goa. म्हणूनच तुम्ही दुसरा प्रश्न विचारलो तो म्हाका की मास्टर प्लॅन खंय आसा काय म्हणून. मास्टर प्लॅनसून हे करतलो जर जाय देर वेर अ रिक्वेस्ट विच हॅड कम आणि आमी तो रिक्वेस्ट आसा तो हांचे कडेन धाडिल्लो कोण आमचे ASI आणि ASIन परत आमकां बरयल्ले की आमचे गोवा गव्हर्मेंटाचे TCP डिपार्टमेंट आसा ताजेर चर्चाय जाल्ली आसा फाटल्या खुबश्या सेशनांनी. आतां ह्या सेशनान चर्चा जाल्ली आसा की ताच्या आजूबाजूच्या परिसरां भितर इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन येवचें न्ही आनीक हे सगळें काम आमी म्हणजे कोणाकय खंय त्या म्हणजे युनेस्को हेरिटेज सायट आसा तातूंत भितर कोणाचें इंटरफियरन्स जावचें न्हय म्हणून स्पीकर सर आयज तातूंत भितर कायदे हे सगळे केल्ले आसा. बट इट डज नॉट कम डायरेक्टली अंडर दी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. आणि तो मास्टर प्लॅन आसा आमी तो जो करपी आसात स्पीकर सर तो TCP डिपार्टमेंटा कडेन आमी
फॉलोअप करतात इश्यू एकदम हो विषय आसा तो टीसीपी कडेन तुम्ही घासघास घासतलोच आसा पावसाचो वेळ तो इश्यू जे विषय डिस्कस जाल्ले आसात जे विषय रेस्ट जाल्ले आसात ताका तुम्ही परत काडपाचो प्रयत्न कितें करतात बट माय डिपार्टमेंट इज नॉट कन्सर्न अबाउट दिस you are it is your role as ASI to protect that monument. Why are you protecting that illegal structure? भलायकी खात्यान काडिल्ल्या 100 नर्सींच्या पदां खातीर आयज थेट मुलाखत तरणाट्यांनी घे गर्दी केल्या. सुमार 3 ते 4 हजार तरणाटे लायनीक कला अकादमी मेरेन लायन कंत्राटी पद्दतीन पदां भरपाची. आम्ही सध्या आता कांपाळ DHS हांगासर आणि हांगासर मध्ये फाटल्यान पळोवपाक शकता हांगासर खूप गर्दी पडलेली आसा. म्हणजे कॅन्डिडेट फक्त हेल्थ सर्विसीस हांगा हेंच्यांनी 100 नर्सिंग पोस्ट कॉन्ट्रॅक्ट पोस्ट काडिल्ले आसा. ह्या 100 पोस्टा खातीर हांगासर 2 ते 4 हजार सुमार भुरगीं हांगासर सकाळच्यान 6 वरांच्यान हांगासर लायन लायिल्ली आसा. आणि हेचे खातीर आमी सदांच आयकता की गोंयांत अनएम्प्लॉयमेंट खूब आसा. हो रेशियो जेन्ना हो सेन्ससी आउट करता सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमकां कळटा की गोंयांत अनएम्प्लॉयमेंट खूब हाय आसा. ती आमकां आयज दिश्टी पडली कारण 100 कॉन्ट्रॅक्ट पोस्टा खातीर हांगासर 3 ते 4 हजार भुरगीं हांगासर राविल्लीं आसा आनी सकाळच्यान हांगासर उबी आसा. सो हेचे खातीर हांव आयकता की ऑपोजीट थारोवन दिता की सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसो किंवा फोंडा आसो की आनी खंयचे हेल्थ सेंटर आसो खूब नर्सींची कमी आसा. ताका लागून ते मागणी लोक करताले की बेगीन बेगीन नर्सी आसा तांकां भरचे. बट हांगासर चित्र अशें पळोवपाक मेळटा की 100 पोस्टा खातीर 3 ते 4 हजार नर्सी हांगासर लायनीन रावलेली आसा. तांकां बेगीतल्या बेगीन सगळ्या हॉस्पिटलांनी बेगीन आतां घेवची अशी लोकांची मागणी आसा. दुसऱ्या खातीर कांपाळे वयल्यान रितेश राव. गोयच्या कायदो सुवेवस्थेचेर प्रश्नचिन्ह फाटल्या 5.5 वर्सांत 480 बलात्कार, 5 जाणांक ख्यास्त, 177 खून, मारबडे प्रकरणां 1643 म्हण होम डिपार्टमेंटाचो डाटा सांगता. अपहरणाच्यो खंय 553 केसी, सायबर क्रायमान 398, सगळे मेळून वट्ट 2263 प्रकरणाची ट्रायल सुरू आसा. 696 केसींची चार्जशीटां पेंडींग. आतां मेरेन फक्त 53 जाणांक शिक्षा. खासा रिपोर्ट. गोंयांत क्रायम दिसान दीस वाडटा. डिटेक्शनाचो आंकडो बरो आसा मात कन्विक्शन रेट उणो. फाटल्या 5.5 वर्सांत खून, बलात्कार, मारबडय, अपहरण, सायबर क्रायमाचे 4148 मायस प्रकरणां, 2959 केसी डिटेक्ट, 2200 मायस कोर्टांत आसात. 696 केसींचे चार्जशीट पेंडींग. फकत 52 जाणांक ख्यास्त. फाटल्या 5.5 वर्सांत वट्ट 177 खून जाल्यात. फकत 6 जाण कन्विक्टेड. 2020 34 रिपोर्टेड, 34 डिटेक्टेड जाल्यार 3 कन्विक्टेड. 2021 23 रिपोर्टेड, डिटेक्टेड 26 जाल्यार 2 कन्विक्टेड. 2022 44 रिपोर्टेड, डिटेक्टेड 36 जाल्यार एकट्याक ख्यास्त मेळ्ळ्या. 2023 26 रिपोर्टेड, 23 डिटेक्टेड. 2024 30 रिपोर्टेड, 29 डिटेक्टेड. 2025 आतां मेरेन 17 रिपोर्टेड, 17 डिटेक्टेड. फाटल्या 5.5 वर्सांत 480 बलात्कार जाल्यात. 5 जाणांक ख्यास्त. मेळटा ते म्हायती प्रमाण 2020 60 बलात्कार, 58 डिटेक्टेड जाल्यार एकट्याक ख्यास्त. 2021 72 रिपोर्टेड, 71 डिटेक्टेड, एकट्याक ख्यास्त. 2022 75 रिपोर्टेड, 73 डिटेक्टेड. 2023 97 रिपोर्टेड, 92 डिटेक्टेड, 2 जाणांक ख्यास्त. 2024 112 रिपोर्टेड, 104 डिटेक्टेड, एकट्याक ख्यास्त. 2025 आतां मेरेन 67 बलात्काराच्यो केसी, 64 डिटेक्टेड. मारबडे करपाच्यो 1643 केसी, 27 जाणांक ख्यास्त. 2020 312 रिपोर्टेड, 307 डिटेक्टेड, 10 जाणांक ख्यास्त. 2021 336 जाणांक मारबडय, 329 जाणांक डिटेक्टेड जाल्यार 9 कन्विक्टेड. 2022 324 केसी रिपोर्टेड जाल्यार 314 डिटेक्टेड, 4 जाणांक ख्यास्त. 2023 287 केसी रिपोर्टेड, 279 डिटेक्टेड, 2 जाणांक ख्यास्त. 2024 277 केसी रिपोर्टेड, 266 केसी डिटेक्टेड, 2 ख्यास्त. 2025 आतां मेरेन 107 केसी रिपोर्टेड, 105 केसी डिटेक्टेड. फाटल्या 5.5 वर्सांत गोंयांत 84 चोरयो, 8 जाणांक शिक्षा. 2020 13 चोरयो, 11 डिटेक्टेड, 1 कन्विक्टेड. 2021 28 चोरयो, 20 डिटेक्टेड, 3 जाणांक ख्यास्त. 2022 14 चोरयो, 13 डिटेक्टेड,
एका ख्यास्त 2023 11 रिपोर्टेड 11 डिटेक्टेड 2024 13 रिपोर्टेड 13 डिटेक्टेड 3 जाणां ख्यास्त 2025 आतां मेरेन 5 रिपोर्टेड 5 डिटेक्टेड मजगतीं फाटल्या 5.5 वर्सांत 553 अपहरणाच्यो केसी 6 जाणांक ख्यास्त 2020 78 केसी रिपोर्टेड 70 डिटेक्टेड 2 जाणांक ख्यास्त 2021 91 केसी रिपोर्टेड 86 डिटेक्टेड एकट्याक ख्यास्त 2022 अपहरणाच्यो 96 केसी 84 जाणां डिटेक्टेड 1 ख्यास्त 2023 106 केसी 101 डिटेक्टेड 2 कन्विक्टेड 2024 129 केसी रिपोर्टेड 120 केसी डिटेक्टेड 2025 आतां मेरेन 53 केसी रिपोर्टेड 52 अपहरणाच्यो केसी डिटेक्टेड मजगतीं फाटल्या 5.5 वर्सांत 398 सायबर केसी 2020 40 केसी रिपोर्टेड 18 डिटेक्टेड 2021 37 रिपोर्टेड 20 डिटेक्टेड 2022 86 रिपोर्टेड 22 डिटेक्टेड 2023 79 रिपोर्टेड 24 डिटेक्टेड 2024 83 रिपोर्टेड 25 डिटेक्टेड जाल्यार 2025 आतां मेरेन 73 रिपोर्टेड 40 डिटेक्टेड एकूय कन्विक्टेड ना. हो सगळो आंकडो पळयल्यार कायदो सुवेवस्थेचेर परत एकदा प्रश्नचिन्ह उप्रासता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकारान IPBच्या नांवान बेकायदेशीरपणान जमिनीचे कन्वर्जन चलयल्या. फाटल्या 5 वर्षांत 8 प्रकल्पांक मान्यताय मेळ्ळ्या. अडवलपाल प्रकल्पाक जमीन दिल्या ती कल्टिवेबल लँड. कॅनलाच्या कुशीक प्रकल्प प्रादेशीक आराखड्यात जागो कल्टिवेबल जाल्यार WRDचे भलते स्पश्टीकरण. काँग्रेसीचो सरकाराचेर फोग. जेन्ना गोंयांत कोरोना लॉकडावन आशिल्लें लोक मरणाकडेन झुजताले तेन्ना खंय WRDन अडवरपाल प्रकल्पाक दाखलो दिल्लो. रेंट कॅबा वयल्यानूय काँग्रेसीन सरकाराचेर खर टिका केल्या. आणि ह्या 8 प्रोजेक्टाक जर आमी पळयत जाल्यार हांव फक्त 8 प्रोजेक्टाचे जे लँड झोनिंग एक्चुअल झोनिंग ऑफ दॅट लँड आसा तितलेच वाचता. प्रोजेक्ट नंबर 1 तातूंत ह्या 8 केसींतली आमी एकूच क्लासीक केस. सो मेजॉरिटी ऑफ द लँड जर आमी पळयली समजा एक जर तातली काडली जाल्यार बाकी सगळे आर नॅचरल कवर एग्रीकल्चरल बफर झोन हे सगळे जागे आसा. सो हाजे वयल्यान सिद्ध जाता की हे सरकार IPBच्या नांवार बाकी सगळे बायपास करून हांकां अप्रुवलां दिवपाचो प्रयत्न चल्ला. अडवलपाल कन्स्ट्रक्शन एंड रिसॉर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड दिस इज द रियल टाइम आयच्या तारखेचो गुगल इमेज. आणि तुम्ही पळयत जाल्यार कॅनलाक तेकूनच हो इंडस्ट्री घातिल्ली आसा. रिजनल प्लॅन जर आमी काडून पळयत सो दिस इज द रिजनल प्लॅन 2021 where this blue line is that same canal and this is that area where the plant has come. Now, as per the regional plan, this area is marked under irrigation command area. 29 मे 2020 हांव गोंयकारांक याद करून दिवपाक सोदता की गोंयांत लॉकडावन आशिल्लें आनी अशें लॉकडावन आसतना WRD डिपार्टमेंट हांव स्पेसिफिकली एकूच लायन वाचता. With reference to the above project proposal, it is informed that the portion of the land, survey number 20A/0 of village Adwalpal in Bicholim Taluka, as marked in the plan annex, is not falling under the command of Tirari irrigation project. Now, the regional plan is clearly saying that this land is under command area. WRD so executive engineer M.K. Prasad सांगता पडना. So what is this? So I think this is a classic case of corruption. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर. गोंयकारांची अनधिकृत घरां अधिकृत करपा खातीर सरकारान विधानसभेत बिल पास केलें. मात बिलाचो खंय फायदो मूळ गोंयकारांक नाच. बिलाचो खरो फायदो भायल्या आयती 400 मीटर जमीन म्हूण RGPचो आरोप. सरकार मूळ गोंयकारांक पेटपा म्हूण आमदार विरेशच उलयलो. आमी मुळावे गोंयकारांक सपोर्ट करता आनी तेंच्यांनी कट ऑफ जे हे दिल्ले आसा ते रेजिडेंट सर्टिफिकेट. ह्या जो कायदो आसा जो अमेंडमेंट आसा तितून रेजिडेंट सर्टिफिकेट लावपाचें म्हूण सांगला. आनी ते म्हणटा की 2014 म्हणजे डिसेंबराच्या 2014तल्यान जी कोणाची घरां बांदलेली आसा ती इनलिगल आसूं अनऑथोरायज आसूं कितें आसूं तांकां आमी रेग्युलायज करता. आतां हो कायदो तेंचो हितून ते कितें म्हणटा की सेल्फ डिक्लेरेशन समज रेजिडेंट सर्टिफिकेट गोंयांत जाय कोणाकूय
हांव कोणी आसा कर्नाटकाच्यान गोंयांत येयलो आनी तो 2014 गोंयांत पावलो, दर नोव्हेंबरान पावलो तेणें एक गव्हर्मेंटाची जागा हाडयली. थंय आपणाचो इल्लीशी खोपटी जावं घर कितें आसा तें बांदलें. तो गेलो, सेल्फ डिक्लेरेशन केलो, आपूण गोंयचो नागरीक, आपूण परमनंट रेजिडेंट ऑफ गोवा. आनी क्लियर आसा, आय से दॅट आय एम परमनंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ गोवा सिन्स मोर दॅन 15 years. 50 मीटर जमीन आडावन बशिल्ल्या भायल्यांक आयती 400 मीटर मेळटली. मात सत्तरी आनी हेर तालुक्यांनी जे मूळ गोंयकार आदीं सावन आपल्या जाणट्यांची शेतां बाटां घेवन बसल्या तांकां 400 मीटर सोडून बाकी सरेंडर करचें पडटलें. हें गोंयकारांक मोठें लॉस म्हूण विरेश बोरकार मुखार उलयलो. 400 स्क्वेअर मिटराचो जागो आसा म्हणल्यार तेणें समज 50 स्क्वेअर मिटर वचून हाडयलो, हो जो कर्नाटकांतल्यान येयलो तेणें 50 स्क्वेअर मिटर वचून हाडयलो, मात तेका 400 स्क्वेअर मिटर जागो मेळटा. ओके, हें क्लियर जालें. सो आयज कितलेशे, जशें हरजान एक्सप्लेन केलें की एग्रीमेंट मारता आनी कितें मारता, आनी कितलेशे भायरसून येयले आनी तेंच्यांनी जागे हाडिल्ले आसा. तांकां 50 आसूं 100 आसूं वॉटेवर, तांकां 400 स्क्वेअर मिटराचो हक्क मेळटा. 400 स्क्वेअर मिटर तांकां मेळटा. की जो गोंयकार जी पयलींच्यान जागा आसा, जावं ती 2000 स्क्वेअर मिटर, जावं ती 3000 स्क्वेअर मिटर, जावं ती 5000 स्क्वेअर मिटर, जावं ती 10000 स्क्वेअर मिटर, जावं ती 50000 स्क्वेअर मिटर, जावं ती 1 लाख स्क्वेअर मिटर, ही जी जागा आसा जी तेंच्या जाणट्यांनी हांगा कितलीशी कल्टिवेशन केल्लें, तांकां तुमी म्हणटा की तुमची जी जागा आसा ती सरेंडर करा. खरें म्हळ्यार सरकारान सत्तरी तशेंच हेर तालुक्यांतल्या मूळ गोंयकारांची घरां, बाटां, कुळाघरां नांवार करपाक जाय आशिल्लीं. मात सरकाराक गोंयकारांचे पडिल्लें ना म्हूण आरजीबीन मुखार आरोप केला. खरें म्हटल्यार तांकां सरकारान तेंची जमीन रेग्युलायज करपाक जाय, तेंची जमीन तांकां दिवपाक जाय, मात सरकार तें करना. कित्याक करना? हेजो एकूच दिसता की हो बीजेपी सरकार जो आसा हो गोंयकारांक लागून ना, हो भायल्यांक लागून जाल्लो आसा. ही जमनी ज्यो आसा ह्यो गोंयकारांक कडेन दिवंकूच सोदना आनी ह्यो भायल्यांक दिवंक सोदता. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत. गोंय विद्यापीठान फाटल्या 5 वर्सांत वेगवेगळ्या पदां खातीर 60 जायराती काडले. फॉर्माचेच वट्ट 24,64,000 युनिव्हर्सिटीक मेळ्ळ्यात. 31 रेग्युलर पोस्टां खातीर जाल्यार 29 कॉन्ट्रॅक्टी पोस्टां खातीर जायराती. ह्या सगळ्या पदां खातीर 11,852 अर्ज आयिल्ले. LDCच्या पदां खातीर 5,203 लोकांनी अर्ज केल्ले. तांच्याच ऍप्लिकेशनाचे 10,17,000 रुपया युनिव्हर्सिटीक मेळ्ळ्यात. गोंय विद्यापीठाचे नवे कॅल्क्युलेशन मुखार आयला. गोंय विद्यापीठान फाटल्या 5 वर्सांत वेगवेगळ्या पदां खातीर 60 जायराती काडिल्ल्यो. तरणाट्यांचो जायरातींक बरो रिस्पॉन्स. काडिल्ल्या 60 जायरातींतल्या कांय जायरातींची नोकरभरती जाल्या, कांय उरल्यात. मात ह्या पदां खातीर अर्ज केल्ल्यांचो आंकडो पळयात आनी त्या अर्जांतल्यान गोवा युनिव्हर्सिटीक मेळिल्ली येणावळ पळयात. गोंय विद्यापीठान फाटल्या 5 वर्सांत वेगवेगळ्या पदां खातीर वट्ट 60 जायराती काडिल्ले. फॉर्मांची फी वट्ट 24,64,000 रुपया युनिव्हर्सिटी कडेन जमा. 31 रेग्युलर पोस्टां खातीर जाल्यार 29 कॉन्ट्रॅक्टी पोस्टां खातीर जायराती काडिल्ल्यो. फाटल्या 5 वर्सांत 60 जायराती पळोवन वट्ट 11,852 अर्ज आयिल्ले. 9,732 रेग्युलर पोस्टां खातीर जाल्यार 2,129 कंत्राटी पदां खातीर अर्ज. LDCच्या पोस्टा खातीर 5,203 लोकांनी अर्ज केल्लो. 10,17,100 रुपया LDCच्या फॉर्मांतल्यान युनिव्हर्सिटीक मेळ्ळ्यात. रेग्युलर पोस्टाच्या जायराती खातीर केल्ल्या अर्जाचे विद्यापीठाक वट्ट 20 लाख रुपया मेळ्ळ्यात. उरिल्ले 4 लाख कॉन्ट्रॅक्टी पोस्टांच्या अर्जांची फी. मजगती हातूंतली चडशीं पदां भरल्यात. नव्या पदां खातीर नोकर भरती प्रक्रिया सुरू आसा म्हूण गोंय विद्यापीठाची जाप. स्टुडंटा खातीर साहिल नारुलकार. उत्तर ते दक्षिण गोंयांत साबार कडेन ग्रामसभा जाल्यो. ग्रामसभांनी वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर चर्चा जाली. चिंबला कदंबा प्लॅटूचेर येवपी युनिटी मॉलाक थळाव्यांचो विरोध. लायटीचो प्रश्न सुटावो करपाचो म्हूण चिंचणी सारजो थळाव्यांचे मागणी. टेनंट व्हेरिफिकेशन केले शिवाय भाड्यान दवरचे न्ही. गांवच्या उदरगती संबंदीत कामांचेर योग्य पद्दतीन करची म्हूण थळावे उलयले. उत्तर ते दक्षिण गोंय साबार कडेन ग्रामसभा जाल्यो. थळाव्यांच्यो कितल्योश्योच कागाळी प्रश्न मागण्यो ह्या बसके वरवीं मुखार आयल्यो. चिंबला कदंबा प्लॅटोचेर येवपी युनिटी मॉलाक थळाव्यांनी विरोध उक्तायलो. सगळे लादयो ज्यो आसा पळय काय सगळ्यो अश्यो स्लॅंटिंग जाल्ले आसा आनी हे पडलेले ते लादयो लायल्यो सारक्यो ना पळोवपाक जाय. बाकी करता मरे गेले फावटी स्वता व्हरोन दाखयला तुमचो लेटर तिंका पावता
तेन्ना पिक्चरान कोण येता एमएलए येता नाल्यार मिनिस्टर येता आनी डबल इंजीन गव्हर्नमेंट मुस्लीम म्हण आमचा भंडारी समाज म्हण आमचे कितें सगळे बामण म्हण आमचे सगळे आज हितून ग्रामसभेन उपस्थित जातले सगळ्यांनी एक मुखान हें केल्लें आसा ठराव घेतलेलो आसा तो आमकां तो प्रोजेक्ट नाका म्हणून. चिंचणीचे ग्रामसभेंत लायटीच्या इश्यूंचेर टेनंट व्हेरिफिकेशनाचेर चर्चा जाली. In that tenant verification form, and immediately they can give it to the landlord whether they can accommodate these people or not. To Sarpanch also that we will help and we are there also to help them so that we can put everything in place. आणि ताका आमी सांगलोलें बाबा आमकां हिंगा पावर फेलियर जाता 4 जाण स्टाफ आहे तुम्ही स्टाफ इन्क्रीज करूया म्हणलोय. सारजोराच्या ग्रामसभेंतूय थळाव्यांचे साबार इश्यू मुखार आयले. सो आमी इन्क्रीज हाऊस टॅक्स इन्क्रीज कित्याक केला कितें तरी आमकां रेवेन्यू एक्सचेंज जावपाक. We are not asking them to execute it. We are just asking them to do the developments and the proposal for the concerned department so that the concerned department will execute the work. जाल्यार हळदणचे ग्रामसभेंत फुटसाल ग्राउंडा विशीं चर्चा जाली. आमदार काल्लोसूय सभेक हाजीर आशिल्लो. That the matches will not go beyond 10 o'clock. Is that taken for granted? Yes. 100% assurance. Yes. Call me, I will shut it down if at all it's going. But understood. Students will be given priority from the Algona school for the coaching. That vacant area, which is the pure futsal ground, please can make a provision over there. Playing on the ground, using the ground, walking track, all will be free. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बाळी हायवेचेर जीवन अपघात 34 वर्सां पिरायेचो कमलेश गांवकार आगताक सोंपलो तो रावपी बार्शेचो कुंकळे सावन काणकोणा वचपी लॉरीचो कमलेशाक दुचाकीक धपको हायवे आशिर कर्नाटकी ड्रायव्हर पुलिसांच्या ताब्यात. मजगती मेर्शे सर्कला रक्सार एका बसीक उजो लागलो. बस लासून पुराय काबार. 2000 मायज अपघात ह्या वर्सा नोंद जाल्यात. अपघातांत सापडून 200 मायज लोकांनी आपलो जीव वगडायला म्हूण हालींच विधानसभेन चर्चा जाल्ली. जाल्यार बाळी वॉल्ताचेर ट्रकाक धपको बसून परत आनीक एकटो सोंपलो म्हूण खबर आयली. कमलेश गांवकार म्हणून एक इलेक्ट्रिशियन तो हांगसाकून ड्युटी वयतालो बाणावली. तो बाणावली वयता आसतना ताका ह्या शार्प टनाचेर ताका एक्सिडेंट जालो आनी तो ऑन द स्पॉट गेलो. हो रोड पळय आहा तो नेरो आहा तो पळयात. आमी सातत्यान सरकाराक जागृत करतात कित्याक हो रस्तो वाडोवचो म्हणून. पण हायवे जातलो बायपास जातलो म्हणून सरकार फुडें व्हरत आसा आनी हांगा लोक मरत आसात तरणाटे मरतात. अजून पर्यंत सरकार विविध आश्वासन दिता प्रोजेक्ट करता ब्युटिफिकेशन करता पण हे रस्त्या कडेन दुर्लक्ष करता. हो रस्तो आतां हायवे नॅशनल हायवे म्हणटा आतां नॅशनल हायवे 66 कितलो अरुंद आहा तो पळोवचो लोकांनी कितले टन आहा ते. ह्या टनाचेर कितलेशे भुरगे हाज्या पयलीं मेल्ले आसात एक्सिडेंट जावन. कितलेशे लोकांनी हे व्हडले बसींनी कितलेशे 2-3 जाणां पयलीं ह्या पयलीं 1-2 वर्सां पयलीं मारून उडिल्ले आहा. अशे एक्सिडेंट खूब जाता हांगा. टँकऱ्यो कंटेनर हे ह्या हेजेर चलतात तेन्ना सरकारान बेगोबेगी ह्याचेर कितें तरी उपाय काडचो नाजाल्यार अशे तरणाटे कितलेशे मरत वयतले. आनी हे आतां मातशे स्पिड्यार केला सरकारान. हे परत एक्सिडेंट जावप आनी तरणाटी मरप आनीक एक गरीब भुरग्यांक एक सामको अन्याय जाल्ल्या भशेन जाता हे हेजेर. कित्याक हो एक ड्युटी रातचो वयतालो पयर तशेंच पाडी 2 जाण भुरगे रातची ड्युटी वयताले अशे एक्सिडेंट जातात. जेन्ना हें तर सरकार पळयना जाल्यार आमकां कितें तरी उपाय करचो पडटलो. सगळ्या लोकांक घेवन रस्त्यार येवचें पडटलें. अशी परिस्थिती सरकारान तरी करची न्हू अशें म्हाका दिसता. सार्वजनीक बांदकाम खाती म्हणटा आमी PWD हे सगळे रस्ते करपाचें ब्युटिफिकेशन करपाचें सगळें काम करतात पण ह्या रस्त्या कडेन दुर्लक्ष करतात. हे रस्ते सध्या वाडोवपाची गरज आसा आनी हे तर रस्ते वाडयना जाल्यार रस्त्यार येवपा शिवाय पर्याय नासतलो. मजगती मेर्शे सकलार एका बशीक उजो लागलो. उजो पालोवपी दळान स्थानार पावून परिस्थिती नियंत्रणांत हाडली. कोण दुखापत जाल्लो ना. बस मात लासून पुराय काबार जाली. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस आनी ओमकार फळारी. गोंयांत जायो जायते कडेन जाता मात म्हाड्डोळ मेळपी जायो चड फामाद ह्या जायां सारको वास हेर जायांक ना. फुलकार समाज कश्ट करून जायो फुलयतात. जुलय ऑगस्ट जायो फुलतात. ह्या सिजनाक फुलकार माळो विकून आपले पोट चलयतात. खासा रिपोर्ट. मार्दोळ हें जायांक लागून फामाद. मार्दोळा जायांची पुजाय जाता. फुलकार समाज ही पुजा करता. मार्दोळा आयिल्लो जायां पोट घेवन वताच मात जायांचे मळे विकपाचो जमीन दोनयान निर्णय घेतला. आनी अशें जालें जाल्यार मार्दोळच्यो फामाद जायो जायांचो पारंपारीक धंदो धोक्यांत आसा.
म्हूण फुलकार समाज उलयता. जायचो बिझनेस करता हांगासर माड्डोळा. साधारण 50 वर्सांनी म्हाका तरी बाबा पयलीं आमचो फोंड्या वयतालो. हय. कांय ना म्हणल्यार म्हाका दिसता जायची पिशेक आतां 112 वर्सां ते वर्साक. म्हणजे हेच्यानी पयलीं केन्ना जालें तें खबर ना आमकां, पूण सद्या तरी 112 वर्सां जाली अशें म्हाका दिसता. पुजेक कारण म्हणल्यार एक पयलीं हांगसर अशो कोविडा भशेन पयलीं रोग येयल्लो आमच्या गांवांत. तो पयस जावच्या खातीर आमच्या पुर्वजांनी म्हणजे जाणटेल्यांनी ते मागून घेतलेले की आमी ह्यो जायो आसा तिकडे पांय कडेन बांदता, पुजा बांदता आनी हो आमचो रोग दूर करता म्हणून पयस करचो. तशेंच कारण ते देवीन आमकां पयस केल्लो आसा. तेन्नाच्यान आमी ही जायांची पुजा देवीच्या पांय कडेन बांदता. सादारण 112 वर्सां जाली. ह्या वर्सा 112 वर्सां. आतां पयलीं भशेन मळे आसा अस्तित्वान? ना, पयलीं भशेन मळे ना. मळे हांगसर सद्या मळ्याचो विशय हांगा खूब गाजता. काल विधानसभेचो तेजो प्रश्न येयलो, पूण मळे पयलीं भशेन ना. हांगासर हें जायांचेर कितें जाता? जायांचेर गिरायक जाता. जायांचेर पूण श्रावण म्हयन्याक चवथी कडेन आमकां गिरायक आसता. हरशीं दिसांनी आमकां तितलें गिरायक आसना. आनी एका धंद्याक खूब कश्टूय आसा. आनी पयलीं भशेन हांगसर आतां लोकूय कामेरी कोण मेळना. आनी जायो काडपाक जाय, गुंतपाक जाय, खणपाक जाय. सादारण कितल्यांक वयता तुमी काडपाक ह्यो जायो सकाळीं? आमी सादारण सारके 5 सुमार वयता. 5 बोळे दिवे घेवन. हां. तितले काडटा सकाळचे दिसता त्यो काडटा. कित्याक सकाळीं कित्याक काडप त्यो? ती सकाळ फुडें काडप म्हणल्यार तितले बाजारांत बेगीन पावता न्हू. हड्ड्योच्यो जायो आहा पळय तेका चड सुगंध आसता. अशें कितें म्हणून हें? ती आमचे मार्शेची देवीचीच कृपा म्हणपाची आमी. पयलींची आमी तशीच आसा आनी म्हाका दिसता अख्खे गोंया भितर मार्शेच्या कृपेन आमच्या जायांकूच म्हाका चड वास आसा. तसोच उरचो आनी आमकां देवीची सेवा करपाक मेळची अशें आमी मार्शे देवी कडेन मागता. म्हारदोळ्यो जायो ह्यो सामक्यो गोंयभर फामाद. आनी ह्या जायांचो सिजन म्हणटा तो जसो पावस सुरू जालो की ह्यो जायो फुलपाक लागता. आनी तुमकां खबर आसतलें गोंयभर लोकांक की म्हारदोळा जो मनीस येता तो हांगासर जायाचो पोड घेतल्या शिवाय वचना. 5 सुमार ह्यो जायो काडटा, परत ते घेवन येता घरा कडेन, त्यो विणटा आनी तेची माळ करून मागीर ते जे पड म्हणटा तशे पडी प्रमाणे ते हांगासर जे बायपास आहा त्या बायपासाच्या रस्त्या कुशीक रावन हे विकता. म्हारदोळा गांवांत लोक हा हे पारंपारीक आमी म्हणटा पिपऱ्यो, तवशीं, त्याच प्रमाणे जायांचेर पासून हे आजून पर्यंत डिपेंड आहा. आनी तेंची मागणी आसा की हे मळे जे आहा हे सुरक्षीत राखीव उरचे, कारण तांकां हेच्या फुडें समज जर मळे नश्ट जाले जाल्यार ह्यो जायो खंय तरी मुखाल्या हितूर पळोवपाक मेळच्यो ना. तेन्ना जायो समज जर टिकून उरतल्यो म्हारदोळच्यो जाल्यार मळे टिकप खूब गरजेचें आसा. म्हारदोळच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. खबर बुलेटिन इतर सोंपता. हे बुलेटिन पळोवंक मेळटलें प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.